नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या फर्स्ट बुलेटिनान तुमकां येवकार. आयज 1 मे आंतरराष्ट्रीय कामगार दिसाची तुमकां सगळ्यांक हुनोनीत परबी. हांव संजीवी. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. मायनिंग सुरू करपाचेर गोंय सरकारान वेळ काडिल्ल्यान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह बेजारिल्लो. वर्सा भितर मायनिंग सुरू करपाचो दिलो आदेश. वाघेरीचे रान कापिल्ल्याचेर राना मंत्र्यान केली कारवाय. पणजेन भोंवपी गोल्डन कार पुलिशेन घेतल्यो ताब्यात. येरादारी अधिकाऱ्यांकडेन मागल्या गाडयांची म्हायती. चीफ जस्टिसान लक्ष्मण रेषेची सत्तेक करून दिली याद. पंचायत वेंचणुको पक्ष पातळीचेर लढपाचो प्रश्नूच येना. आमी त्यो वैयक्तीक तांकेचेर लढपाक दितले प्राधान्य. पंचायत राज मंत्री माविन गुदिन्होन केले विधान. संताचो आनी देवाचो अपमान केल्यार आमी वगी रावचे ना. जुजे फिलिपाची शिटकावणी. आता पळोवया खबरो विस्तारान. मिना खणीचे पावणे विशीं वेळ काडिल्ल्यान गोंय सरकारान केंद्र सरकारा वडेर काडला. केंद्रान जाल्ल्या एका उंचेल्या पावड्या वयल्या बसकेन गृहमंत्री अमित शाह येता त्या कांय म्हयन्यां भितर पावणेची प्रक्रिया सुरू करा आनी वर्सा भितर मायनिंग सुरू करा अशें सांगून सरकाराक बरोच तापोवन काडला. हे बसकेन प्रधानमंत्री मोदीचे प्रतिनिधी वांगडाच गोंयाचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आनी गोंयचे ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम आशिल्ले. केंद्राच्या आदेशा उपरांत गोंयान मिना खणीच्या पावणेची प्रक्रिया सुरू जाल्या. 2 संस्था नेमून खण लिजांचे ब्लॉक्स तयार करप आनी त्या लिजा भितर आशिल्ल्या मिनाचो वालोर थारावपाचें काम ह्यो संस्था करतात. ही पुराय प्रक्रिया 3 ते 6 म्हयन्यां भितर पुराय करची अशें सांगिल्ल्याचे कांय अधिकारी सांगतात. रान संरक्षण कायद्याचे नेम कोनशाक मारीत दोंगराच्या माथ्यार बेकायदेशीर तरेन सुरू आशिल्लो जंगलाचो विध्वंस बंद करपाचो आदेश रान मंत्री विश्वजीत राणेन शेनवारा दिलो. ह्या प्रकरणात घुसपिल्ल्या सगळ्या गुन्यांवकारां आड खर कारवाय करची अशी सुचोवणी ताणें रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांक दिल्या. वाघेरी मोठ्या प्रमाणात जंगल कापपाचे प्रकार सुरू आसा. हे खातीर रान खात्यान कसल्याच तरेचो परवानो दिवंक ना. तशेंच ह्या कामा खातीर संदूय घेतिल्ली ना. असले प्रकार हांव अजिबात खपोवन घेवचो ना अशें रान खात्याचे मंत्री विश्वजीत राणेन म्हणला. वाघेरी दोंगराच्या माथ्यार जंगलाक उरबडून रस्त्याचे जाळ बांदपाचें काम सुरू आसा अशी बातमी दैनीक गोमंतकान सगळ्यान पयलीं प्रसिद्ध केल्ली. विधानसभा वेंचणुकेच्या काळान हे काम बंद आशिल्लें, मात आतां परत हे काम सुरू जाल्ल्याची खबर मेळटा. जेसीबीचो उपेग करून मोठ्या प्रमाणात जंगल कापपाचो प्रकार सुरू आशिल्लो. राना अधिकाऱ्यांनी शेनवारा वाघेरी वचून ह्या परिस्थितीचो नियाळ घेतलो. झाडां बेकायदेशीरपणान तरेन कापपाचे अशें ह्या पळोवण्यांतल्यान मेळटा. पणजे शारान कांय दिसां सावन दिसून आयिल्ल्या गोल्डन कारींचे पुलिशेंनी चवकशी सुरू केल्या. पुलिशेन डेल्टिन कॅसिनोच्या भांगरा रंगाच्यो सगळ्यो गाडयो ताब्यात घेतल्या आनी येरादारी खात्याच्या अधिकाऱ्यांक त्या गाडयां विशीं म्हायती दिवपाची मागणी केल्या. ताचे उपरांत पुलीस फुडली कारवाय करतले अशें पणजेच्या पुलिसांनी सांगलें. इतले मजगतीं एके गाडयेक अपघात जालो.
बेसिकली आमकां एक इन्फॉर्मेशन आनी एक व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो. सो तेजे वयल्यान आमकां कळ्ळें की 3-4 गोल्डन व्हेकल्स आसा, गोल्डन कलर्ड व्हेकल्स, कसिनोचे व्हेकल्स ती, आनी तेजेर कोण तरी वायोलेशन्स करता म्हणून. सो आमी ते व्हेकल्स हांगा आमचे पेन्जीम एरियेन लोकेट करून आमी व्हेकल्स हाडल्या ते सद्या. सो तेजेर आमी कितें आसा ती एक्शन घेतली. लिगली आरटीओक आमी लेटर करपाचें आसा. सो आनी इन्स्पेक्शनाक लेटर करतले आनी ती व्हेकल्स आरटीओक येवन हांगा इन्स्पेक्शन जालें काय तेंचे रिपोर्ट सबमीट करपाक लायला. किती आहेत कार कोणाने? सो एक्चुअली 4 व्हेकल्स आसा. ती काल एक एक्सिडंटाक इन्वॉल्व जाल्या म्हणून ती सद्या ना. सो ती रिपेराक आसा. सो 3 व्हेकल्स आमी डिटेन केल्या. सो हेजेर आमी आतां एक्शन फुडली कितें आसा तें आरटीओक एक रिपोर्ट सबमीट करून तेंचे कडल्यान मागता. आपली कामां करतना लक्ष्मण रेखा लक्षांत दवरपाची गरज आसा. जर कायद्याक धरून आसा जाल्यार न्याय वेवस्था सत्तेच्या आड केन्नाच येवची ना अशें वक्तव्य भारताचे चीफ जस्टीस NV रमण्णा हांणी केला. चीफ जस्टीस आनी चीफ मिनिस्टर परिशदेन ते उलयताले. तहसीलदार, जिल्लोधिकारी, तलाठी सारकेल्या अधिकाऱ्यांनी आपले काम कायद्याक धरून केल्यार न्यायालयांनी केशी पडून उरच्यो ना अशें भारताचे चीफ जस्टीस NV रमण्णा हांणी सांगलां. While discharging our duties, we all must be mindful of the Lakshmana Rekha. The judiciary would never come in the way of governance if it is in accordance with law. We share your anxiety and concern regarding the welfare of the people. I would like to begin with the identifying few contributing factors for docket explosion in the Indian scenario. If a Tahsildar acts upon a grievance of a farmer regarding land survey or a ration card, the farmer would not think of approaching the court. If a municipal authority or a Gram Panchayat discharges its duty properly, the citizens need not look to courts. If revenue authorities acquire land through due process of law, the courts would not be burdened by land disputes. Apparently, these cases account to 66% of pendency. दुनिया के कई देश ऐसे हैं कि जहां कानून बनाते हैं तो एक तो लीगल टर्मिनोलॉजी में कानून होता है, लेकिन उसके साथ एक और कानून का रूप भी रखा जाता है जो लोक भाषा में होता है, सामान्य मानवी की भाषा में होता है, और दोनों मान्य होते हैं। और उसके कारण सामान्य मानवी को कानूनी चीजों को समझने में न्याय के दरवाजे खटखटाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में हमारे ये देश में भी कानून एक पूरी तरह लीगल टर्मिनोलॉजी हो, लेकिन साथ साथ वही बात सामान्य व्यक्ति की समझ में आए उस भाषा में, और वो भी दोनों एक साथ असेंबली में या पार्लियामेंट में पारित हो, ताकि आगे चल करके सामान्य मानवी उसके आधार पर अपनी बात रख सकता है। पंचायत वेंचणुको पक्ष पातळेचेर लढपाचो प्रश्नूच येना. आमी त्यो वैयक्तीक तांकेचेर लढपाक प्राधान्य दितले अशें विधान पंचायत राज मंत्री माविन गुदिनोन केला. गोंयान उदरगत घडोवन हाडपा खातीर आमकां तळगाळांतल्या लोकांच्या तेंक्याची गरज आसा अशें तांणी ह्या वेळार म्हटलें. स्पष्टीकरण दिवपाक सोदता. देर इज नो क्वेश्चन ऑफ फायटींग पंचायत इलेक्शन ऑन पार्टी लायन्स. वी वील फायट इट. वी वील अलाव द पीपल टू फायट ऑन इंडिविज्युअल बेसीस. सारके सकयल्या पावंड्यार ग्रासरूट लेवल you find, and it's always difference of a few votes. As I always say, I never take sides. जिखताय तोय माझो, हारता तोय माझो. आमकां लास्टाक सगळ्यांचो सपोर्ट जाय, स्पेशली एट पंचायत लेवल, बिकॉज इट इज वॉर्ड्स ऑफ फ्यू हंड्रेड वोट्स. आनी ते हितून आमी पडल्यार मागीर ते फूल एंटायर लायफ वील बिकम फूल ऑफ मीन्स आय वील से नॉट अनहेल्दी पॉलिटिक्स. I don't want that to happen. Let people, as I said, choose good educated people, good social workers. बरे लोक तिंका सुरवात जावंक न्ही, जे कितें तरी लोकांचें केन्ना कितें बरेपण केलें आहा तांकां इलेक्ट करून दिवन दिनी, एंड इट इज गोइंग टू हॅपन. क्रिस्तांव आनी हिंदू धर्माच्या लोकांमदीं फूट घालपाक सान फ्रांसीस झेवियरा विरोधांत वक्तव्यां करतात असो आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसीन केला.
जाती भितर फूट घालपी वक्तव्यां करची न्हय, गोंयचो धार्मीक एकचार सांबाळचो अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसीच्या जुजे फिलिप डिसोजान केला. संतांचो आनी देवाचो अपमान केल्यार आमी वखी रावचे ना अशें जुजे फिलिप म्हणटा. हेचेर कोणेच केन्नाच तिका कितेंय कांयच हे भाशेन म्हणोंक ना. पूण आयज सुभाष वेर्लेकर आनी वेलिंगकर ह्या हेजेर हे भाशेन उलोवप हाच्या मतीन म्हाका दिसता कितेंय तरी आहा. ताचो एक कितेंय तरी एक प्लॅन आसा की आमचे गोंय फूट घालपाक वो आमच्या क्रिस्तांवाच्या हिंदूच्या आनी दुसऱ्या जातीच्या भावांचे मोदे फूट घालपाक आनी हे मुखार खंयचेच हेजेर मुखार वचपाक म्हाका दिसता. आमच्या गोंय साहेबाचेर एक टिका करप हे सारके व्हडले चुकीचे. आनी आमी गोंयकार भाव भयणां ह्या मनशाक आमी केन्नाच वोगी रावचे ना. भारताची विजेची मागणी सगळ्यांत चड प्रमाणाचेर पावल्या. भारतभरान वाडिल्ले गरमेक लागून 29 एप्रिलाक देशाची विजेची मागणी 2.05 गिगावॉट्स इतल्याचेर पाविल्ली. आदींच भारतान कोळशाच्या उणावाक लागून विजेचो उणाव आसा. हाका लागून गोंयच्या कितलेशेच शारांनी विजेचो ब्लॅकआउट जावंक लागल्या. काँग्रेसीन हाचोच फायदो घेवन केंद्रीय भाजपा सरकाराचेर फोग काडला. देशाच्या 16 राज्यांनी 10 वरां वीज ब्लॅकआउट आसात आनी सगळ्या राज्यांत भाजप सरकार आसा अशी सणसणीत टिका काँग्रेसीन केल्या. बिजली की जो हालत पूरे देश में हो चुकी है, स्थिति ये है कि देश के 16 राज्यों में 10 घंटे तक की कटौती चल रही है. मोदी जी, इस पे ये मत बोलिएगा ये कांग्रेस के राज्य है और ये दूसरे रीजनल पार्टीज़ के हैं और ये हमारे हैं. ये 16 में लगभग 12 आपके ही हैं. उन राज्यों में 10 घंटे की कटौती चल रही है और ये कटौती अभी तो शुरुआत है, पिक्चर तो अभी पूरी बाकी है मई में. ये कटौती क्यों हो रही है इसको समझना जरूरी है. एक तो कटौती हो कि भाई आपके पास बिजली उत्पादन की क्षमता नहीं है, आपके पास रॉ मटेरियल नहीं है. पर हमारे देश में क्षमता भी है, रॉ मटेरियल भी है, पर मोदी जी कोयले की खदानों से कोयले को बिजली के जो उत्पादन के जो संयंत्र जहाँ लगे हुए हैं वहाँ तक नहीं पहुँचा पाए. राष्ट्रीय तशेंच आंतरराष्ट्रीय पावड्याचेर गोंयचे खेळा मळार प्रतिनिधित्व करपी खेळगड्यांक सरकारी नोकरे खातीर सगळ्या खात्यांनी आरक्षण आसपाक जाय अशें विधान खेळा मंत्री गोविंद गावडे हांणी व्यक्त केलां. सध्या फकत पुलीस खात्यांतूच खेळगड्यांक नोकऱ्यो खातीर आरक्षण आसा. खेळगड्यांक उर्बा दिवपा खातीर ताका सरकारी शिरविशेन आरक्षण दिवप गरजेचें अशें गोविंद गावडे म्हणटा. इतले मजगतीं खेळगड्यांक उर्बा दिवपा खातीर बेगीनूच कांय म्हत्वाचे थाराव हांव जाहीर करतलो अशें गोविंदान सांगलें. Only it is there in the police department. So The उरलेल्या sports सगळ्या quota, yeah, डिपार्टमेंटांनी बाकीचे सगळे डिपार्टमेंटाक स्पोर्ट्स कोटाचे रिजर्वेशन आसप जेणे कोणी नॅशनल केला, जेणे ओनली दोज हू हॅव डन द नॅशनल, दोज हू आर गोइंग टू रन द इंटरनॅशनल, त्यांच्या खातीर आणि त्यांच्या खातीर बाकीचे थोड्योश्यो म्हणजे मोटिवेशनल काही गोष्टी हांव अनाउन्सूय करतो लेटर स्टेज. इंधन दर वाड आनी म्हारगायेन सादारण नागरीक त्रस्त आसून लेगीत सोमारच्यान गोवा डेअरीच्या दुदाच्यो किमती वाडटल्यो. डेअरीक लुकसाण खूब जाला. ते खातीर फाटल्या म्हयन्यान दुदाच्यो किमती वाडोवपाचो निर्णय प्रशासकीय समितीन घेतिल्लो. गोवा डेअरीन स्टँडर्डायज गाय आनी तोंड दूद दरान 5 रुपया वाड केल्या. शक्ती स्टँडर्डायज अर्द लिटराची किंमत 25 रुपया आशिल्ली आतां 27 रुपया जाल्या. गायचे दूध अर्द लिटर 23 रुपया आशिल्ले ते आतां 27 रुपया जाला. तोंड कोल्ड दूध अर्द लिटराची किंमत 22 रुपया वयल्यान 24 रुपयाचेर जाल्या. तर फूल क्रीम दूध 1 लिटर
₹57 आशिल्ली आतां ₹62 जाला. पणजी ते वाळपय वचपी बसीचो ताबो वचून थिये एक भिरांकूळ अपघात जालो. 13 प्रवासी आनी ड्रायव्हराक दुखापत जाल्या. हॉस्पिटलांत दखल केला. मार्गान वतना बसीचो ताबो गेल्ल्यान बस व्हरून लायटीच्या खांब्याक आदळ्ळी. फुडलो तपास आतां चालू आसा. सगळ्या न्यायालयांनी दर एका प्रांतांतल्या भासांक तेंको दिवपाक जाय अशें वक्तव्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केलां. हे केल्ल्यान दर एका प्रांतांतल्या थळाव्या लोकांक न्यायालयीन वेवस्था समजुपाक मजत जातली अशें तांणी केलें. चीफ जस्टिस आनी चीफ मिनिस्टर परिशदेंत ते उलयताले. दुनिया के कई देश ऐसे हैं कि जहां कानून बनाते हैं तो एक तो लीगल टर्मिनोलॉजी में कानून होता है, लेकिन उसके साथ एक और कानून का रूप भी रखा जाता है जो लोक भाषा में होता है, सामान्य मानवी की भाषा में होता है, और दोनों मान्य होते हैं. और उसके कारण सामान्य मानवी को कानूनी चीजों को समझने में न्याय के दरवाजे खटखटाने की जरूरत नहीं पड़ती है. हम कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में हमारे देश में भी कानून एक पूरी तरह लीगल टर्मिनोलॉजी हो, लेकिन साथ साथ वही बात सामान्य व्यक्ति की समझ में आए उस भाषा में, और वो भी दोनों एक साथ असेंबली में या पार्लियामेंट में पारित हो, ताकि आगे चल करके सामान्य मानवी उसके आधार पर अपनी बात रख सकता है. दुनिया के कई देशों में ये परंपरा है. अभी मैंने एक टोली बनाई है, वो उसका अध्ययन कर रही है. गोवा कॅन ह्या संघटनेन सैमातले बेब्यांक राखून दवरपा विशीं जागृताय निर्माण करपा खातीर मडगांवच्या म्युनिसिपल गार्डना कडेन सेव्ह द फ्रॉग डे मनयलो. सैमातले बेबे हे सैमीक अन्न साखळेंतलो एक अविभाज्य भाग. तशेंच बेबे जळारी पासत पसरिल्ल्या दुयेंसांक लेगीत कमी करपाक मदत करता, देखून तांची राखण करप गरजेचें अशें गोवा कॅन संघटनेचो संयोजक रोलांड मार्टीन हाणें सांगलें. तशेंच बेब्यांचें संरक्षण करपा खातीर मोहीम राबयतले अशेंय ताणें सांगलें. Goa Can has conducted this awareness action in Margaon with a focus of bringing attention to the extinction of the frog, which is so much important for our ecological cycle, the food chain in Goa. Every year on the last Saturday of April, we observe the Save the Frog campaign. The Save the Frog campaign this year is focusing also on the importance of the frog in the fight against vector-borne diseases like malaria and dengue particularly. Therefore, we are appealing to consumers to dissuade the killing of frogs, to support the breeding of frogs, and to take a decision in their village panchayats that in the next election, all the candidates should be asked to support this campaign, because the United Nations has launched the decade of ecological restoration. So as we can bring frogs back into the picture, we will be able to address the health issues that are there in Goa, also the ecological issues. बेकायदेशीर ट्रक आनी मिना खणीची येरादारी आड मयेकार परत एक फावट रस्त्यार आयले. मिना माती व्हरतना केळबाय वाड्यार अपघात घडलो. ट्रक चलोवपी सोरो पिवन चलयतालो असो थळाव्यांचो आरोप. ट्रक चलोवप्यान मुद्दम हाडून ठोकला अशें अपघात पळयल्ल्या थळाव्यांनी सांगले. ह्या अपघातान एकल्याक दुखापत जाल्या. ही मायनिंग येरादारी बेकायदेशीर आसून प्रदूषण
मंडळा कडल्यान कसलीच परवानगी घेतिल्ली ना असो आरोप थळावे लोक करतात. घटना थळार पुलिसांक प्रश्न केल्यार लेगीत पुलीस जाप दिवपाक भितात. लोकांनी बेजारून ही मिना येरादारी रागान बंद केल्या. काय कायदेशीर कारणाक लागून 2 वर्सां आधी मुरगांवचो राजा ही गणपतीची मूर्ती मुरगांव पुलिशेन जप्त केल्ली. ह्या मूर्तीक शेनवारा पुलीस स्टेशनांतल्यान भायर काडली. इतले मजगती मुरगांवकारांनी मोठ्या गाजा आवाजान मुरगांवच्या राजाची मिरवणूक काडीत उपरांत ताचे बायणा दर्यांत विसर्जन केले. ह्या वेळार जणू काय चवथीचे दीस सुरू आशिल्ल्या वरी भक्तिमय वातावरण पळोवपाक मेळ्ळें. पळयात ह्या मिरवणुकीची ही कांय वेंचीक खिणचित्रां. गोंयच्या सायबा आड सुभाष वेलिंगकार हांणी केल्ल्या विधानाचो वेळसाव पंचायतीचे आदले पंच आनी समाज वावुरपी रॉकीझीन डिसोजा तशेंच वेळसावकाराच्या थळाव्या नागरिकांनी निशेध केला. सुभाष वेलिंगकारान ताणें केल्लें विधान फाटीं घेतलें ना जाल्यार अब्रू लुकसाणीचो दावो घालतले अशी म्हायती रॉकीझीनान दिल्या. वेलिंगकार हांच्या विधानाची मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान दखल घेवन ताचेर कारवाय करची अशी मागणी तांणी केल्या. जाल्यार समाजीक वाद तयार करपी अशा घटकांचेर खर कारवाय जावपाक जाय अशें मत कुठ्ठाळी पंचायतीचो पाद्री एडी फर्नांडीस हांणी व्यक्त केला. तो स्टेटमेंट विथड्रॉ करना आमी ताजें डिफॉर्मेशन ऑनरेबल हायकोर्टान घालपाक आमची तयारी चलता. आनी हेच्या बरोबर आमी सीएमाकूय गोंयच्या सीएमाकूय सांगूंक सोदता की हे तरी वातावरण जालां तेजेर तुजो एक स्टेटमेंट ना. तो एक MLA न्हू, तो एक मंत्री न्हू, तो कोणूय न्हू. फाल्यां कोणूय आमचे गोंयचे पीस पेडेक कोतलो जेन्ना अधिकार आहा, जेन्ना गोंयचो मुखेलमंत्री गोंयचो एक CM तुका लोकांक काडलो आहा आनी ह्या 40 मदें तूं बसून तुजो व्यू कितें आनी हे 40 आमदार आहाय तेंचो व्यू कितें हेजेर तेणी लोकांक सांगपाक जाय. हो गोंयचो साहेब फक्त गोंयकाराचो न्हू, हिंदू मुस्लीम क्रिश्चन सगळ्याचो गोंयचो साहेब, इंडियेचो गोंयचो साहेब, इंटरनॅशनल लेवल गोंयचो साहेब. आनी हेचेर कोणे तरी हे भाशेन उलोवप बाब सुभाष वेलिंगकर उलयला हें सारकें न्हू. बाब सुभाष वेलिंगकर आमी जाणा तो गोंयान फूट घालपाक सोदता गोंयकारा मदें. वास्कोचे आमदार दाजी साळकार हांणी रेल्वे अधिकाऱ्या वांगडा खासा बसका घेवन अंडरपासाची उंचाय आनी रुंदाय वाडोवची म्हण मागणी केल्या. ह्या अंडरपासाची दाजीन आयज पळोवणी केली. ह्या अंडरपासाची रुंदाय कमी आशिल्ल्या कारणान थंयच्यान ॲम्ब्युलन्स फायर ब्रिगेड वचपाक त्रास जाता अशें दाजी म्हणटा. हांगा हेडरूम आमचो वाडोवचो म्हूण तुमकां खबर आसा हांगा 3.2 आसा. हांगा बसी लागता सो आमकां हो वाडोवन दिवचो. कित्याक आमी लास्ट टायमूय सांगिल्लें तशें हांगा कितेंय कॅज्युअलिटी जाली, कितेंय ट्रॅजेडी जाली जाल्यार एक व्हडली फायर ब्रिगेड पसून वचूंक शकना आनी सगळें हांगा जाम जाता. सो तांणी तो आमचो डिमांड एक्सेप्ट केल्लो आनी तो हेडरूम ताणें वाडयता म्हूण सांगिल्लो 4 मिटर पर्यंत व्हरता म्हूण. पूण जेन्ना आयज परते आमच्या लक्षांत आयलें की 3 मिटर आमी बेश्टे सहज इन्स्पेक्शनाक आयिल्ले जेन्ना 3 ट्रॅक जातले तेन्ना हो टनल अरावंड 22 मिटराचो टनल जातलो आनी 22 मिटराचो टनल जालो आनी मागीर तांणी 4-4 मिटराची 2 बॉक्सां म्हणजे तांचे डायमेन्शन्स आसतली. जेन्ना तो हेडरूम वाडयता तेन्ना 4 मिटर बाय 4 मिटर वाडयली जाल्यार 4 मिटर ते हें करताले वीट दिताले. सो एक गाडी वतली जाल्यार ती खंय तरी ब्लॉक जावपाची, अडकून उरपाची. म्हणून आमी तांकां सांगलें की तो हेडरूम तुमी वाडयता आसतना आमकां विड्थूय वाडयात म्हणून. आज आमी दिलीप कामतचो एक ब्रीज बांदता तो एक्सपर्ट आसा ताकाय घेवन आयिल्ले
आनी ताजोय म्हणणें अशें आसा की ते 4 मिटर वाडयले जाल्यार तुमी 2 बॉक्सां करतले जाल्यार ते एक टनल बुरश बरें दिसपाना, तातूंत कितेंय केओस जावपाक शकता. सो ती 5.5 मिटर विड्थ करची म्हणून, म्हणजे 1 वे 5.5 येवपाक 5.5. सो ताजेरूच आतां वर्कींग चालू आसा. आमी तांच्या हाजे वयल्यान आमी CMI कडेन अपॉयंटमेंट घेतला. सारमानशे वयल्यान पिळगांव गांवांक जोडपी पांयवाट दिसान दीस तुपून वचत आशिल्ल्यान ती असुरक्षीत जाल्या. हे पांयवाटेचें काम बेगोबेग हातांत घेवचें अशी लोकांची मागणी आसा. हे पांयवाटेचेर रस्तो बांदपाचो प्रस्ताव आसा. रस्त्याच्या कामाचें टेंडरय जाला, मात संबंदीत कॉन्ट्रॅक्टर काम करपाक पळयना. हे पांयवाट वयल्यान तोल वचून आतां मेरेन दोगांक बुडून मरण आयला अशी माहिती थळावे पंचवांगडी अनिल नायकान दिल्या. तें काम चालू करना तो कॉन्ट्रॅक्टर, तेका तर मातसो तेजेर म्हाका सरळ म्हाका दिसता CMान आमच्या मातशें लक्ष घालीत न्हू जाल्यार म्हाका दिसता हे 2-3 म्हयन्या भितर ह्या लोकांचें एक व्हडलें टेन्शन वयतलें. हांव रिक्वेस्ट करता CMा कडेन, कित्याक हे वाटे खातीर CMानू खूब त्रास घेतले, आमी त्रास घेतले, सगळे डिपार्टमेंटांनी त्रास घेतले. आयज कॉन्ट्रॅक्टर आमकां सोदोवपाक लागला. त्या कॉन्ट्रॅक्टराक कशें करून तरी हें काम करपाक तेणी मोटिवेट करचो, जावं ताका कितें तरी सांगून तेजें कितें कमी जाता काय जाता खंयसर तरी तें बॅलन्स करून ताका हें काम करून परत रिटेंडराक धाडचो न्हू. रिटेंडराक धाडी जाल्यार परत ती एक वर्सभर जावं 6 म्हयनेभर ती वाट उरतली. पावसान लोकांचे हाल जातले, पावसान कोणाचें लायफ हांगासर वचात, कितें जायत, लोकांची वाट बंद जातली. हेजेर लक्ष घेवन हांव मुख्यमंत्र्या कडेन, आमचे माननीय प्रमोद सावंत सरा कडेन सांगता की ही वाट जाता तितले बेगीन हेजेर लक्ष घालून ती आमकां पूर्ण करून दिवची आनी लोकांची जी मागणी आसलेली इतल्या वर्साची ती तेंच्यांनी फुलफील करची अशी हांव तेंचे कडेन अपेक्षा बाळगता आनी रिक्वेस्टूय करता. आयचे फर्स्ट बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव सांजवी तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.